विसा उपरांत तुमकां येवकार. उदक सगळ्या लोकां मेरेन पावोवपाचो आपलो मुखेल हावेस अशें मंत्री विजय सरदेसायन सांगला. माडेलांतल्या लोकांक उदकाची समस्या सतायताली. ताचेर मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून उदकाची समस्या सोडोवपाचो यत्न तशेंच माडेलांतले लोकांच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो म्हूण ह्या वेळार मंत्र्यान लोकांक आश्वासन दिलां. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हॅपी दॅट उदक म्हणटा तो मेजर इशू. उदका खातीर फुडलें गॅर जावपाचें आहा म्हणटात. आमच्या मतदारसंघात गॅरां आमकां नाका. उदक सगळ्यांक पावचें हो आमचो हावेस आहा. ताजे खातीर वॉट इज अ मॉडर्न DI line, ductile iron line is being used here to supply water to Maddel. Maddel has many issues. One of the issues is water. Other issue is sewerage. सगळे इश्यूज जाता तितले बेगीन आमी सॉल्व करूंक ट्राय करतले. आनी आय थिंक आवर डेव्हलपमेंट इज इन मोशन. It is not happening just in spurts, but it is constantly in motion. This is being done because whatever promises have been done, we want to stand true to our commitment. उदक हे सगळ्या कडेन पावूंक जाय. गोंयांत मेजर इश्यू म्हणटा तो असो आहा की उदकाच्या पायपलायनीन उदक मेळना. हे आज गोंयांत सगळे उलयता. आमच्या मतदारसंघात तरी हें कमी जावचें आनी हाका एक सिस्टमीक सोल्युशन मेळचें. उदका प्रॉब्लम जायत जाता कंटिन्युअसली न्हू. म्हाका जाल्यार मॅक्सिमम टायम्स उदका लागून लो प्रेशर उदक टांके भोंवना. इवन 2 फ्लोर बिल्डिंगा टांके उदक पावना. कंप्लेन्स येताले. सो हे न्यू लायन घान मातशें तें प्रेशर वाडटलें आनी लोकांक उदक मेळटलें. बेसीक नेसेसिटी तें मेळोंकूच जाय. तेका लागून प्रॉब्लम जालो जाल्यार आख्खें काम आडोन वता. सो न्यू लायन होपफुली आमकां ते रिलीफ दितली आनी लोकांक भरपूर उदक पावतलें. That was the suggestion of Chile about 5 years back कि ये areas पे Maddel is having at least more than 6,000 population. Day by day population is dropping as so many buildings, bungalows, row of these has come plus commercial project. So because of that demand, he has asked for to prepare estimate. And accordingly estimate amounting 42 lakhs were prepared, considering 1 kilometer line and having some DI line, ductile iron line, which is having cement lining 200, which is sufficient for future generation of 50 years. The provision is made for 50th generation, and now he has just now opened this trench and he has opened and done inauguration. This work will be going to complete within 1.5 months.